मडगांव नगरपालिकेचो अध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हाणें उपाध्यक्ष आनी हेर नगरसेवकां सयत फांतोडेच्या ब्लॅक स्पॉटाची पळोवणी केली। मडगांव नगरपालिका जर दीस पट्टे दर एका घरांतलो कोयर एकठांय करपाक दारादारान भोंवता जाल्यार लोकांक रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाची कितें गरज आसा अशें विचारीत शिरोडकरान तिडक उक्तायली। तशेंच निवळ केल्ल्या सुवातींचेर लेगीत लोक निर्लजपणान कोयर उडयतात अशाय कांय लोकांक स्वता पळयल्ल्याचें नगरसेवकान सांगलें। ह्या लोकांक तेदे वेळाचेरूच दंड दिवचो अशें आपणे नगरसेवकांक कळीत केल्ल्याचें शिरोडकरान सांगलें। कोणी तर गार्बेज हांगा हाडून उडयता ताका आमी पिनलायज केले शिवाय रावचे ना। इतले काद पळय तुमी मुद्दम व्हिडिओ दाखयत कितले निवळ केले कडेन दोन्ही आमचे बाब लिंडनान आनी जॉनी दोन्ही तांणी सगळे वेल मेंटेन केल्ले कडेन आसात। 30 जाली रात जाली 10 जाली नंतर आमी गार्बेज उडयतात। रातची ते मॉनिटर करतात, रातचे हाडून उडयतात। हाका उपाय कितें करपाचो तुमी सांगात। एक बरो उपाय म्हणटा तांकां हांगा पिनलायज करपाचो। हांवें तांकां स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिल्ले कडेन आसा तांकां पिनलायज करा, सोडपाचें ना। एक 5-10 हजार तांकां फायन पडूंक जाय। प्रत्येकान आपल्या पांया कडेन पयलीं निवळ दवरून मागीर दुसऱ्यांक बोट दाखोवपाक जाय। क्रिटिसिजम करप पळय गार्बेज सगळें उलोवपाक सगळें सोंपें, पूण प्रत्येकान चिंतपाक जाय। गार्बेज ही आमीच उडयतात आनी आमीच टिका करतात। अरे बाबा कोण तरी दुस्मान आहा तो हाडून उडयता, दुस्मानाक सांगपाक बरें, हें वेगळें आमीच उडयतात आनी आमीच टिका करता। सो हांव परत एकदां सगळ्यांक कळकळीची विनंती करता, कोणीच पब्लिकेन अशें मेन रोडार आनी खास करून अशें मेन रोडार तरी हाडून उडोवचें न्ही। हांव म्हणना की भाग्यार उडय अशें म्हणून, पूण उडोवप न्ही।